सगळ्यांक नमस्कारू. हांव CA दिव्या प्रभू विश्व कोंकणी केंद्राच्या CA साधक म्हणले कार्यक्रमाक तुमक सक्कड वीक्षकांक हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता. CA परीक्षा म्हळ्यार आमगेले देशाच्या एक कष्ट परीक्षा म्हणून आमकां सगळ्यांक गोतस. असल एक CA परीक्षांत उत्तीर्ण जाल्ल्याला एक सान साधन न्ही. तशें जावन आज आमगेलोटू हे साधन केलेले एक साधक आसा ती CA आकाश पै म्हणून तांकां आमी हे कार्यक्रमाक हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता. तशी हांगेलोट विचारण करचे पश फुडें एक सान हांगेला किरू परिचय दिवका म्हणून विचपावता. CA आकाश पै हांणी मूलतः कासरगोडाचे जावन आसा ती. हांणी प्रतिभा पै आनी रामचंद्र पै हांगेला सुपुत्र. हांणी CA ओटूची BCom कोर्न आसा ती. हांगे स्कूलिंग श्री भारती विद्यापीठ कासरगोड. कॉलेज हांणी केलेला कॅनरा कॉलेज कोडयालांतू. ताजे ओटूची BCom कोर्न CA कोचिंग घेतिला मॅप्स कॉलेज कोडयालांतू. तशी ताजे नंतर आर्टिकलशिपाक हांणी प्रसन्न शणे अँड को कोडयालांतूची आर्टिकलशिप गायडन्स घेतिला आसा. ताजे तरी हांगेला केलो हॉबीज म्हळ्यार एक बुक्स वाजूच्या सिनेमा पळोवच्या असल पुरा. आकाश पै तुमकां वन्स अगेन नमस्कार. तशी तुमगेले किरू परिचय दिलेलो आसा. आमी विचारण स्टार्ट करूया. तुमगेल CA जर्नी कशी जाल्ल्या सुमार सकट विशय म्हाका उलोवचो आसा. तशी जुलै 11 सकाळी एक 10 घंटे म्हणटन तुमगेला रिजल्ट्स अनाउन्स जालेलो आसा. फर्स्ट तुम्ही लॉग इन करून एक चेक करतना रिजल्टान तू सक्सेसफुल म्हणून आयला. फर्स्ट पळयले करून तुमकां कशी फील जालें? हांव फुडले दीस लेकून आशिल्ले रिजल्ट पळोवचें ना म्हणून. ते म्हळ्यार हांव त्या दीस बेंगलोर वचून आशिल्लो. म्हगेले SPM एग्जाम सेम डे इवनिंग आशिल्ले 4 घंटे. तशी हांव लेकले सकाळी रिजल्ट पळोवचे ना. जो अनसक्सेसफूल जो फेल म्हणून येयल्यार SPM म्हाका एफेक्ट येता. हांव वाजीत आशिल्लो नेक्स्ट दीस. त्या दीस उठयलो वाजू स्टार्ट केल्ले सकाळी. मागीर एक 10 म्हणटन एक नोटिफिकेशन आयलें रिजल्ट आयला म्हणून. तेन्ना पळयनी हांव फर्स्ट. मागीर वाजू जेतना आशिल्लें रिजल्ट कसो येयल्लें म्हणून आशिल्लें. हांव लास्ट ओपन करून पळयलें तेन्ना म्हाका सडन सक्सेसफूल म्हणून येयलें. हांव लेकलें कसो येता असो. मागीर पळयतना मार्क्स पळयले 66 60 40 तशें येवन लास्ट करेक्ट असो 150 एबव आशिल्लें. हांव लेकलें 200 मागीर कळ्ळें 3 सब्जेक्ट आशिल्ले. तशी खूश जालें. मागीर कोणें नाशिल्लो फ्रेंडा घर आशिल्लो ताका सांगलें हांव फर्स्ट वचून. मागीर आनम्मा फोन करून सांगलें तितलेच. तशी भारी खुशी विषय ना. एक पटी सक्सेसफुल एक अशी सान विषय सांगू का वीक्षकांक. पुढे CA एग्जामान तू फेल आणि पास म्हणून येत आशिल्लें. ह्या पटी देखून तांणी सक्सेसफुल आणि अनसक्सेसफुल म्हणून केलेलं आसा. तशी ह्या एक सान चेंजा निमित्त जनाल रियाक्शन हे चेंज जाता. तशी आकाश तुम्ही CA जाऊ का म्हणाल्या तुमगेली एक चाइल्डहूड ड्रीम जो आशिल की पूर दुखून आलोचन केलेलं की कशी तुमगेली इन्स्पिरेशन कोण आशिल CA जाऊ का म्हणून? नाही, चाइल्डहूड ड्रीम म्हणून काय ना. 10th थंय म्हाका मॅथ्स म्हळ्यार भारी इश्ट आशिल्लें. हांव नेक्स्ट कसं करता म्हणलें म्हाका तितले आयडिया नाशिल्लें सायन्सान ते मॅथ्स आसता म्हणून. तशें हांव कॉमर्स घेतलें. तातूंत नंबर्स मस्त आसता, चड आसता. त्या बेजार हांव मॅथ्स घेवन चमकलो. पियून तशिल्लें मॅथ्स. बट ताजे नंतर मॅथ्स ना म्हणून म्हाका मागीर कळलें. त्या पियून खंयचे टफेस्ट म्हूण दिसलें कॉमर्स फिल्डान CA आशिल्लो. त्या चूज केला. तुमकां एक चॅलेंज जाय आशिल्लें. तशें तुमी टफेस्ट कोर्साक येवका म्हणलें. तशी त्याच्यात तरी तुमगेले सगळे CA जर्नी म्हळ्यार पुरे जना गोतस CA एग्जाम्स म्हळ्यार भारी कष्ट. CA जर्नी सगळ्याल कष्ट आसता. सगळे तुमगेल जर्नी तू तुमगेल फाउंडेशन देखून फायनल पावसतनाक कसले पुणी मस्त ऑब्स्टेकल्स आशिल की खंयचे विशय तुम्ही या एक नमना परिस्थिती आमकां भारी कष्ट म्हूण दिशिल्लो आसा? ऑब्स्टेकल्स म्हणून तशी कांय न्ही. फाउंडेशनान तूं फर्स्ट अटेम्प्टान तूं पास जालो ते इजी आशिल्लें. बाकी IPCC म्हणटना ऑब्स्टेकल म्हणून वास्ट सब्जेक्ट आशिल्ले. एक 7 आशिल्ले तावळी सब्जेक्ट. ते शिकूंक एक फ्लोवारी कश्ट येयल्ले. ग्रुप वायज बरोवचे स्टार्ट केले हांवें. फर्स्ट 2 ग्रुपे बरोवचे ट्राय केल्ले बट जाय न्ही. ग्रुप वायज बरोवन ते खतम केले. मागीर फायनलान ते तशीची ऑब्स्टेकल्स म्हणून कांय ना. फुल सपोर्ट्स फुल आशिल्ले. बट त्याची वाजू कशी म्हणून फर्स्ट कळ्ळी. सेल्फ स्टडी म्हणून हांव रिविजन व्हिडिओ ते पळोवन वाजीत आशिल्लो. त्या बेजार हांव सेकंड ग्रुप पास करयले. फर्स्ट ग्रुप
तितले करेक्ट जायनी सेल्फ स्टडीन. तशी मागीर लास्ट अटेम्प्ट म्हणटा हांव एक कोचिंग ऑनलायन कोचिंग घेवन त्यावेळी एक खतम केलें. सो एक सेल्फ स्टडी म्हणून कोण ಸ್ವಲ್ಪ ते कष्ट पावलेती बट तुम्ही सोन घालनी जावन कोचिंग जाल्यार ओडना जाऊ काची सीए म्हणून जाल्ला. येस. सो तुमकां पक्कने तुम्ही म्हणल्यार सुमार सकड तुम्ही सेल्फ स्टडी करू ट्राय केला तान ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाल्ला मागीर तुम्ही ऑनलायन कोचिंग घेतला म्हणून. सो ह्या टायमार एक सानो मोठा फेलियर पळयता आमी पुरो जन सीएन तू तशी असल फेलियर तुम्ही कशी ओवरकम केल्या कशी तुम्ही त्या दोखून भायर आयले ती ओवरकम करूक म्हळ्यार फॅमिली सपोर्ट असले कसं एवढं ओवरकम करायचं. सो आनम्मा कॉल करून फेल म्हणून सांगतना आनम्मान सपोर्ट केले म्हळ्यार नेक्स्ट अटेम्प्टा बरं येतं म्हणून. सो फॅमिली सपोर्ट दुखूनची फेलियर ओवरकम करायचं. विंगड कोणाला सपोर्ट असल्यार नसल्यार एकाची फॅमिली सपोर्ट असले डेफिनेटली. सो विंगड कोणी असो ना जो आनम्मा नोट असल्यारी फॅमिली असल्यारी कसले करू जाता म्हणून. येस. तशी आता तुम्ही एक सीए फायनलान तुमकां गोत आसा एक नवो सिलेबस म्हूण आशिल्ला ओल्ड सिलेबस आशिल्ला आतां असल पुरान आमी कसले एक स्टडी टिप्स ज्यो आसा की म्हळ्यार तुमी खंयची मेथड फॉलो केला तुमी कशी तुमगेली स्टडी स्टार्ट केला. हांव शिकू स्टार्ट करतना फायनल 8 सब्जेक्ट आशिल्ले. सो हांव स्टार्ट केल्ले कशें म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट सेकंड ग्रुप क्लियर करपाक आशिल्ले. ते म्हणटा टॅक्स आसा. सो टॅक्सांत अमेंडमेंट्स येता आसता. सो ते फर्स्ट एक पण क्लियर केल्यार अमेंडमेंट्स वाजुका म्हणून ना तशें हांव फर्स्ट सेकंड ग्रुप धरले क्लियर करूक. ते क्लियर करून जे म्हणटा तो ओपन बुक आशिल्ले. सो ते एक इजी सब्जेक्ट म्हणून दवरले. तशी ओपन बुक प्लस 3 सब्जेक्ट ते ओट्टू आराम से क्लियर करायचं म्हणून सेकंड ग्रुप क्लियर केले. फर्स्ट ग्रुप म्हाका टफ जाली ती म्हळ्यार 2 थियरीज आशिल्ली. म्हाका थियरीज ಸ್ವಲ್ಪ जायना ती म्हळ्यार प्रॅक्टिकल जाल्यार तुम्ही सॉल्व करून ते क्लियर करायचं. बट थियरी की पॉयंट्स उडगास दवरका बाय हार्ट करता म्हाका बाय हार्ट करचे तितले अंडरस्टँडिंग रीच हांव फुल जर्नी पास केलें. तशी थियरी आशिल्ली निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट येयलें. बट ह्या पण एक थियरी SPO मागली तशी आपण क्लियर करू ಸ್ವಲ್ಪ सुलभ जाली. तशी आपण गेले क्लियर जालें. तशी सो तुम्ही आता कोचिंग मेंटरशिप म्हळ्यार म्हाका दिसता खाली तुम्ही फर्स्ट सेल्फ स्टडी केलेलं. हां फायनल सेल्फ स्टडी केलेलं मागीर तुमकां दिसलें एक ಸ್ವಲ್ಪ ऑनलायन कोचिंग घेवन कोरयता. सो तुम्ही आमगेले टिप्स कसले दिवचे असल्यार म्हळ्यार तुमगेल प्रकार तुमगेल अभिप्राय कसले कोचिंग जावका वा कोचिंग कोरका की सेल्फ स्टडीन तू मॅनेज कोरयता. सेल्फ स्टडीन तर करोयता मॅनेज. यूट्यूब सन मस्त रिविजन व्हिडिओज मटेरियल्स मेळटा. बट तुमकां खंयचे सब्जेक्ट टफ जाता एक सेल्फ स्टडी एक अटेम्प्ट करून क्लियर जायनी तुमकां टफ जाता म्हणून लेक्ल्यार कोचिंग घेतल्यार लायक तांणी करेक्ट बेसिक्स शिकून दिता तुमकां. आतां IPCC शिकयला आमकां कशी विसरचें नासता. सो ते बेसिक्स शिकून तांणी ब्रशअप करून फुल CA फायनलाचे सिलेबस कंप्लीट करून दिता. कोचिंगय लायक घेत म्हळ्यार तुमकां एक कॉन्फिडन्स आसता तांणी फुल ICI मटेरियल फुल कवर करताची. तशी तुमकां एक मायंडात आसता फुल मटेरियल एक पण कवर केला. तशी सेल्फ स्टडी केला जायना म्हूण ना बट कोचिंग घेतल्यार ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाता म्हणून. ओके. सो तुम्ही BCom हांगा मॅप्सान केलेलं म्हणल्यार सो तुम्ही BCom आनी CA कोचिंग ओटू केलेलं की कशी केलें. वय IPCC आनी BCom ओटू केलेलं. BCom फर्स्ट 2 वर्स मॉर्निंग कॉलेज लास्ट एक इयर इवनिंग कॉलेज केली म्हळ्यार आर्टिकलशिपाक जॉइन जाल्लो. तशी सकाळी आर्टिकलशिप इवनिंग कॉलेज आनी तू BCom. सो तुम्ही CA आनी BCom ओटू केलेलं. सो कशी तुमगेल प्रकार तुमगेल अभिप्राय कशी आहेत पाय कोणे तुमकां जुनियर निमगेलारी BCom आनी CA ओट्टू कोरयतवा की आमी BCom जत्तर CA कोरका तुमगेल अभिप्राय कशी. नाही ओट्टू केल्यार लायक कितें म्हळ्यार CA BCom आनी CA सब्जेक्ट सिमिलर. सो तुम्ही CA शिकल्यार BCom शिकता म्हणून ना म्हळ्यार हांव एग्जाम एक दीस फूड वाजून BCom बरोवन पास करेल. तशी तुमकां कॉलेज लायफ एन्जॉय करूंक मेळटा प्लस तुम्ही CA BCom ओटू क्लियर करून तुमकां ग्रॅज्युएट म्हणून एक यावं येता. सो BCom प्लस CA करचे लायक म्हणून मी गेले. कसले टफ जायश ना म्हळ्यार तांकां आतां म्हणटा ती BCom म्हणली कोण फर्स्ट खाली BCom वर फोकस करचे मागीर CA करचे अशी जाता म्हणून म्हणटा ती. सो तुमगेले अभिप्राय कशी. ना हांव मेन फोकस CA तू आशिल्ली म्हगेले. सो BCom वयर तसले फोकस म्हणून मागीर तुमी BCom करतना कॉलेजा वचून एक्स्ट्रा करिक्युलर चमकल्यार ते तुमगेले वर डिपेंड. हांव एक्स्ट्रा करिक्युलर तितले चड पार्टिसिपेट जायना आशिल्लो. सो दोन्ही ओटू करचे म्हळ्यार कांय कश्ट जायना ना मॅनेज करेत. वय इथे म्हळ्यार सब्जेक्ट सेम आशिल्ले निमित्त आराम से मॅनेज करेत. आनी तुमगेले फोकस CA वयर आसतना चिके सब्जेक्ट सिमिलर आशिल्ले निमित्त BCom वग्गीची कंप्लीट करेत. BCom त्याची लास्ट इयर 2-3 वर्स पुढले क्वेश्चन पेपर्स वाजल्यार आराम से कंप्लीट करेत.
सम तशें तुमगेल्या इतले पुरो जर्नीन तूं एग्जाम्स अटेम्प्ट करतना नावे थ्रू आउट द जर्नी तुमकां तुम्ही म्हणलें सेल्फ स्टडी केलेलं आसा म्हूण तुमकां त्या बरोबर शिकतना करतना कसलेपुणी स्ट्रेस केलो कसलेपुणी प्रेशर एके सोसायटी देखून एके तुमीच इम्पोज केलेलं प्रेशर असल कसले जालेलें की आस जाल्यार तुमी कशी ते स्ट्रेस ओवरकम केलं प्रेशर म्हळ्यार ताची विंगड जेन्ना पास जेवचे पळयतना आमकां दिसता आमी ती जायनी अशी तशें म्हणून बट आमगेले बरी कॉन्फिडन्स आसता मागीर आमी आतां लास्ट अटेम्प्टाक असो मिस्टेक केले ते आमकां गोत आसता सो त्या अटेम्प्टा करच्यानच विंगड मेटेरियल जाल्यार मेटेरियल जो विंगड मेथड यूज कर न्हू एक क्लियर करू ट्राय करचे मागीर स्ट्रेस दूर करूंक हांव चडती म्युजीक आयकत आशिल्लो मागीर फ्री टायमान हांव त्याची मुवीज चडती पळयता सो हांव त्याची ब्रेक घेतना हांव केलो पण ते एक सिरीज आहा ते एपिसोड्स की ते पळोवन वाजितन तुमी ना वय 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 सो वाजूच मध्ये तुमकां ब्रेक घेवका जाल्यार असल पर्यंत ब्रेक करता आशिल्ले मागीर एग्जाम्स लाग घेतना एक स्ट्रेस म्हळ्यार विंगड लेवल आसता ताच जे एग्जाम लाग घेतना म्हाका वाजूच्या कमान येनाशिल्लें तें कसं म्हणून म्हाका गोत्ता फस्ट वाजून एग्जाम लाग घेतना वाजूचें नाका म्हणून दिसता आशिल्लें बट त्या ह्या करून हांव कशी पुणी रिविजन व्हिडिओ जो पळया म्हणून चडती हांव रिविजन व्हिडिओज पळयत आशिल्लो एग्जाम लाग घेतना मागीर लास्ट म्हणटना थियरी जाल्यार बुक्स वाजीत आशिल्लो बट प्रॅक्टिकल जाल्यार वाजू काय आसना हांवें तुम सॉल्व करता बट हांव सॉल्व केल्यार टायम वेस्ट येत म्हणून सॉल्व केल्लेले आपास वयर सुकून पळयत आशिल्लो तशें एग्जामा वचचे फूल दीस एक त्या प्रेशर तुमकां कसले स्ट्रेस फील जायनी मा ना हे अटेम्प्टा जायनी ते म्हळ्यार अटेम्प्टा हांव कोचिंग घेवन आशिल्लें म्हणून हांव एक 2-3 पण रिवायज घेवन आशिल्लें तशें ते 1.5 डेसान तूं हांव ते टिक्कोन दवरना आशिल्लें खंयचे ते 1.5 डेसान तूं वाजूका म्हणून सो ते म्हाका हेल्प केलो हांव येदोळू हाजी फुडल्या अटेम्प्ट्स ते हांव करना आशिल्लो म्हळ्यार हांव फुल वाजू ट्राय करता आशिल्लो खंयच्यानी वाजूका खंयची इम्पॉर्टंट खंयची म्हाका टफ जेता ते अंडरलायन घालून टिक घालून दवरना आशिल्लो ते मात्र वाजून आपण त्या एग्जामाचें करता तशी तितले स्ट्रेस फील जायना आपण तशी आतां आर्टिकलशीप म्हळ्यार एक जर्नींत आसता आमगेले CA जर्नींत सो तुमगेले आर्टिकलशिपा एक्सपिरियन्स कशें जालें और तुमकां दिसता आर्टिकलशीप म्हळ्यार एक CA जर्नींत इम्पॉर्टंट आसा ताजे बेनिफिट्स आसवा त्या एग्जामा आसो नावे तुमगेले कॅरियरा जो हेल्प जातल तुमगेले कशें अभिप्राय वय आर्टिकलशीप एक्सपिरियन्स एग्जामा प्लस करियर दोन्ही एक मस्त हेल्प येता आर्टिकलशिपांत तुमी खंयच्यानी काम केला त्या वाजितना ते तुम्ही मना दवरून हांव आर्टिकलशिपा एशी केला सो प्रॅक्टिकल जावन तुमी वाजितान ते अप्लाय करूं येता जाल्यार तुमी आतां ऑडिट ओन्ली थियरिटिकल त्या वाजितान तुमी आतां ऑडिट काम करनासता तुमी आर्टिकलशिपान ते तुमगेले माती आसता हांव ह्या केला तशें त्या वाजितान तुमी त्या मातयान प्रॅक्टिकल जावन अप्लाय करायचं तशी तुमी एग्जामान तूं ह्या पुरो अप्लाय करता म्हणजे वय आर्टिकलशिपा शिकिला आमी वय करेक्ट सो एग्जाम जात तरी आमगेले रियल लायफा कॅरियरा तुमी एंटर जातना आर्टिकलशिप हेल्प जाता की वय आतां ताची एग्जाम क्लियर जावन आतां नेक्स्ट इंटरव्यूज तांतून निंबूचे मेन आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स सो तुमी आर्टिकलशिपा कसं न्ही शिकला त्या तुमकां मस्त हेल्प येता करियराक सो तुमगेल कशी आशिल्ली आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स प्रसन्न शेणै एंड कोण तूं मिगेल आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स लायक आशिल्लें थंय मिगेल हांव मेघा पै लंडर आर्टिकलशिप केल्लें मेघा पै प्रसन्न सर आनी रमेश सर म्हणून आसा तांणी तेच जाणां पार्टनरशिपान तूं कंपनी चलता सर मिगेल आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स लायक आशिल्लें पूरा नमना एक्सपोजर आनी मेळ्ळा वय मिड सायज असल फर्मान तुमकां पूरा टॅक्सेशन ऑडिट पूरा हाजे एक्सपोजर ओटू मेळटा म्हळ्यार पर्टिक्युलर सेक्टर म्हणून घालना न्ही एक सेक्टर दिल्यार नेक्स्ट इयर जो नेक्स्ट म्हणतना ते तुमी कोर नासताचे ऑलरेडी तशी त्या नाका विंगड कंपनीक विंगड फायल गी दिता सर पूरा एरिया वर्क केल्यार वर येता सो आता एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आता मस्त ना CA म्हणणे प्रत्येक स्टुडंट जा म्हणता आजी होडं डिस्ट्रॅक्शन म्हणल्यार सोशल मीडिया म्हणटा ती समजा सो तुमगेल कसं अभिप्राय तुमकां सोशल मीडिया डिस्ट्रॅक्शन आशिल की आस जाल्यार तुम्ही कसं केला त्या एक आमगे विक्षकांक सांगता डिस्ट्रॅक्शन म्हणून नाशिल्लें हांव डिलीट आनी करूं वच्चें न्ही कांय ऍप्स आनी हांव नोटिफिकेशन ऑफ करून दवरलें तितलेची म्हळ्यार नोटिफिकेशन केल्या जेन्ना रील्स पेटयता आसता ते नोटिफिकेशन येता आसता ते डिस्ट्रॅक्ट येता आशिल्लें हांव एक मोबायल सायलंट करून दवरता आशिल्लें ऑर ऍप्साचे नोटिफिकेशन ऑफ करून दवरता आशिल्लो मागीर ताची फ्री टायमार हांव सोशल मिडिया ओपन करता आशिल्लो बट म्हाका हें आशिल्लें म्हळ्यार बंद करून दवरका म्हणून एक मायंड आसता म्हळ्यार कंट्रोल आशिल्लें मिगेल वयरी
बंद करता म्हणून तशी हांव त्या मस्त इम्पॉर्टंट हय. सेल्फ सेल्फ कंट्रोल कंट्रोल कितले डिस्ट्रॅक्शन असो कितले प्रॉब्लेम्स असो सायडा दवरून सेल्फ कंट्रोल असल्यावर मात्र हे जाता हांव इथे सांगता ब्रेक ಅಂತ हांव सिरीज पळयत अशें म्हणटा एक एपिसोड म्हणून मात्र म्हणजे ಕೆಲವು जन ते बिंज वॉच करू वताची म्हाका ते कंट्रोल आसता एक एपिसोड ऑफ मागीर वाजू वापस सो ते कंट्रोल असल्यार तुम्ही सोशल मीडिया यूज करयत सिरीज पळयत एक्झाम टायमार बट कंट्रोल आसका करेक्ट सो तुमके ह्या सगळे जर्नीन तू केदने जो लेखला की सेल्फ डाऊट म्हणा लायला की म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳ ವತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳ್ ಜಲ್ಲ ಅನಿಕೆ ಮಿಗಲ್ CA ಜಾಯ್ನಿ ಅಸಲ್ ಪುರ ಮನ ಯೋಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜತ್ತ ಜನಕ CA ಮೆಜ್ಜಾನ್ ಜತ್ತವ ಅಸಲ್ ಪುರ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಯೋಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜತ್ತ ಅಸಲ್ ಪುರ तुम ಕೈಲ ಹಾಕಿ येऊ नाशिल्लें बट ओवरकम केलें एक दीस रात्री न्हिदोच पुढे येता न्हिदोन जाल्यार नेक्स्ट दीस मागीर आपास चड कॉन्फिडन्स येता जल्ल जावं पळो ह्या पण तुम्ही तसल पुरो थॉट्स येता ना तुमगेल्या माइंडान तुम्ही कसं करता ती काय ना हांव चड तिताची म्युजीक आयकून न्हिदत आशिल्लो हांव न्हिदतना ऑब्वियसली लेट येता आशिल्लो हांव रात्री वाजूचें केन्ना सो हांव न्हिदतना 3-4 o'clock जाता तेन्ना पुरी न्हिद नासता हांव एकलो उठोन आसता तेन्ना एक फुल शांत फिलींग आसता त्या फिलिंगार एक पण येत आशिल्लो सेल्फ डाऊट बट हांव सॉंग्स आयकून न्हिदत आशिल्लो तशी ते नेक्स्ट सकाळी येतना समजत आशिल्लो सो तुमगेल्या या सगळे CA जर्नीन तू तुमगेल कोणी एक बिगेस्ट चियर लीडर म्हणता ना तुमगेल ओटू आशिल्ले कसले जावो पास जावो फेल जावो आवस्त तुमगेल ओटू म्हण सांगताल कोणी आशिल्ले की पेरेंट्स आशिल्लींची इतले म्हळ्यार हांव पेरेंट्स ओटू रपची न्हय हांव हांगा मंगळूरान रपची म्हगेल मावे ओटू सो थंय मावेल घर तन्ने प्लस पेरेंट्स हांव पेरेंट्स ओटू कॉलारी कनेक्ट जावन आशिल्लो तशी तन्नी बिगेस्ट चियर लीडर्स सो तुमगेल पेरेंट्स आना तुमगेल मावेन सगळ्यान तुमकां केन्नाय सपोर्ट केला न्ही वय फॅमिली मौमाने सपोर्ट केला तशी तांणी सोडून विंगड कोणी तुमगेले एक गाईड मेंटर जो आशिल्ले की कोणी तुमकां गाईड करूंक कशी CAन तू वाजूका कसं कोरका म्हूण पुरा फॅमिलींत कोणी CAs नाशिल्लींची सो फर्स्ट तुमी CA गाईड करून मिगेल सरचे प्रसन्न सर सरांना गाईड केलेलं सो थ्रू आउट एक्झाम्स कशी वाजूका कशी अप्रोच कोरका हे पुरो तुमगेल सरानच वय 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 IPCC सरांना गाईड केलेलं हांव आर्टिकलशीप करतना इंटर स्टुडंट आशिल्लो आर्टिकलशिपा नंतर हांव फायनल बोर्डचें स्टार्ट केलेलें तशी इंटर सरान मस्त हेल्प केला म्हाका कशी क्लियर करता मागीर सरान मिगेल क्वेश्चन आन्सर पेपर हाडायसी न्हू सरान पळोवन कसं रॉंग करतास कसं रायट करता म्हूण सांगून ताणें सांगून दिला सरान तशी सो तुमगेल आतां CA जाला ऑलरेडी सो मस्टनाल बरे कॉम्प्लिमेंट्स येवन आसता कॉंग्रॅट्स म्हणून पुरं जावन आसता सो नेक्स्ट तुम्ही कसं प्लॅन केला तुमगेल फ्युचराक कसं कोरका म्हूण तुमकां आश आसा नेक्स्ट हांव एम्प्लॉयमेंट वचका म्हूण आश म्हाका इंटरव्यू प्रिपेर करता आतां कॅम्पस प्लेसमेंट जत्ता सो ताका प्रिपेर करता सो तुमी नेक्स्ट आनी खंयची कंपनी जॉइन जावका म्हूण लेखला सो कॅम्पस इंटरव्यू प्रिपेर करता सो ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां थँक्यू नेक्स्ट तुमगेल कॅम्पस इंटरव्यू तशी सक्सेसफुल म्हूण जावो थँक्यू सो ह्या पुरा आमगेल्या जनरल अशीची विक्षकांक कळची क्वेश्चन्स जाल्या आतां नेक्स्ट आमी CA एग्जाम रिलेटेड केलो विशयान तो आमी विचार करूया सो तुमी म्हणलें फर्स्ट ओल्ड सिलेबसा तुमी बरोवचें स्टार्ट केलें तातूंत तूं 8 सब्जेक्ट आशिल्ले त्या जल्लीकूळ तुमी न्यू सिलेबसान तूं बरयल्यात पयलीं अटेम्प्ट पास जातना तुमी न्यू सिलेबसा बरयल्यात सो तुमी दोन्ही बरयल्या निमित्त आमगे विक्षकांक सांगता तुमकां ते डिफरन्स कशें आशिल्ले आनी एक्सपिरियन्स कशें जालें दोन्हीचे हांव ओल्ड सिलेबस बरतना 2 ग्रुप बरयत आशिल्लो बट ओल्ड सिलेबसान हांव सेकंड ग्रुप पास केल्ले सो ह्या पण म्हाका ओन्ली 1 ग्रुप आशिल्लो बरोवच्याक तशी म्हाका हांवलेचे न्यू सिलेबस ओल्ड लागून ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ आसा म्हणून इतले म्हळ्यार स सब्जेक्ट प्लस 1 सब्जेक्ट IBS म्हणून ते बाकी 5 सब्जेक्ट मिक्स जावन येवचे सो तुमी 5 सब्जेक्ट करेक्ट वाजल्यार हे 6 सब्जेक्ट ओपन बुक ते आराम से क्लियर करयत सो मिगेल ಲೆಕ್ಕಾರಿ न्यू सिलेबस ओल्ड लागून ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ आसा म्हणून ಈಸಿ आसा ना सो तुमी त्या IBS म्हणून म्हणल्यार ताचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ सांगतावा वय IBS म्हळ्यार त्याची आता ओपन बुक एग्जाम बाकी 5 सब्जेक्टांत आशिल्ले पुरा कॉन्सेप्ट केस स्टडी बेजारी या 6th पेपरांत येता सो ते तुमी बुक्स पळोवन बरयत बट बुक्स पळोवन बरोवचे बस्त कष्ट आसा म्हण हांव पळयलां मस्त जनान सुटकेस बोन बुक्स व्हरताची हय 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 विडियोस मस्त येवन आशिल्ले म्हाका एक्सपिरियन्स जाय न्ही म्हळ्यार मिगेल सेकंड ग्रुप जावन आशिल्ले सो IBS हांव पेपर अटेम्प्ट करनी बट अटेम्प्ट केलो केलो जन सांगता टफ आसता म्हळ्यार 5 पेपराचे येता सोदूक कष्ट
बट ते 5 सब्जेक्ट तुम्ही करेक्ट प्रिपेर जावन असल्यार सोदुका म्हणून तुमगे माइंडांत वसता हे कशें आन्सर करता म्हणून सो ते इजी येता. तर तुमकां कशें जालें खंयचे त्या पेपर ना हांव ते पेपर बरोवचें ना हांव सेकंड ग्रुप ओल्डान तूं पास केलो निमित्त IBS नाशिल्लो म्हाका. सो नेक्स्ट एक आतां नवेची सेल्फ पेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल्स फॉर्म म्हूण एक आयला. तुमी म्हणल्यार एग्जामा फूल दीस तुमी सॉरी रिजल्ट डे फूल दिवस तुमी बरयलेले म्हणून ताजे विशयी नाही हांव रिजल्ट डे बरयल्ले. रिजल्ट डेची 4 o'clock म्हाका आशिल्ले SPM. ओके हांव ते म्हाका हांगा सीट मेळ्ळी मंगळूरांत बुक म्हळ्यार ते सीट बुक करून बरोवचे आसचे. सो हांव बेंगलोरा सीट बुक करून थंय बरचें केलेलो. SPM म्हळ्यार सेम सिलेबस हांव वाजूं नाशिल्लो थंय ते म्हळ्यार ओल्ड सिलेबस हांव शिकता आशिल्लो. सो लॉ मिगेल फुल्ल एक पण 2-3 पर्यंत वाजून जावन आशिल्ले लास्ट अटेम्प्टान. सो म्हाका ते तितले टफ म्हूण जाय न्ही. ते ओन्ली युट्यूबान रिविजन व्हिडियोज पळोवन चमकल्यार तुमी आरामसे पास करायचं. म्हळ्यार नेगेटिव्ह मार्किंग ना तशी तुमी खंयची गत नासल्यारय तुमी गेस करून आन्सर केल्यारय 50-50 चान्स आसता. सो ते आरामसे पास करायचं. सो तुमगेले फस्ट 8 सब्जेक्ट्स देखून 6 सब्जेक्ट्स आयले. इतले सब्जेक्ट्सान तुमकां खंयचे आशिल्ल्यान तूं ಸ್ವಲ್ಪ कष्टकर सब्जेक्ट म्हळ्यार खंयचे आनी ताका तुमी कशें प्रिपेर केलें ताचे हांव सांगिल्लें म्हणके फस्टाक म्हाका थियरी सब्जेक्ट म्हळ्यार कश्ट जे तशें ह्या पंत ऑडिट टफेस्ट सब्जेक्ट आशिल्लो म्हाका. सो ते कितले मंत तुमी रिवायज केल्यार आतां एक मंत ऑडिट रिवायज करून नेक्स्ट FM काडले जो FR वाजिता आसाची त्या वाजून जे तपास पळयतना ऑडिट नवे म्हणके दिसता वाजिल्यार कांय उडगास वचना. तशी हांव ते 2-3 पर्यंत रिवायज केले ऑडिट. बट तुमकां उडगास आसची लास्ट 1.5 days कसा वाटलो मात्र त्याची थियरी इतले म्हळ्यार तुमी की पॉयंट्स बरोवका एग्जामान तूं. सो ते की पॉयंट्स उडगास दवरून घेवन ताजे बेजारी तुमी एग्जाम क्लियर करा तितले. तशें म्हाका ते ऑडिट टफ जाल्ले ते म्हाका तितले उडगास दवरूंक कश्ट येता आशिल्ले. सो ते 1.5 days हांव बट ह्या पण 3 दीस आशिल्ले ऑडिटाक एग्जाम रजा. सो म्हाका ते मस्त हेल्प जाले पण ऑडिट क्लियर करूंक. सो तुमी लास्ट टायम पशी ह्या पट्टी ऑडिटाक कशी तुमी डिफरंटली वाजिल्ले कशी तुमी डिफरंटली प्रिपरेशन्स केले. हांव मेटेरियल चेंज केलें मिगेले. लास्ट टायम मिगेले मेटेरियल एक मस्त पेजेस कवर जाता आशिल्ले म्हळ्यार तुमी ICAI मेटेरियल वाजल्यार म्हाका डावट तुमी ऑडिट क्लियर करचे ते तितले वास्ट आसता. थियरीक तुमी की पॉयंट्स वाजूक तशें हांव विंगड ऑथर्स जाले मेटेरियल घेवन ते एक 150-200 पेज भितरी ऑडिट फूल तांतू क्लियर कवर जाता आशिल्लो. सो त्या म्हाका 3 दीस आशिल्लो हांव एग्जामा पळोवन त्या 3 दीस वाजूक इजी जाल्ले. तशी त्या पर्यंत ऑडिट क्लियर केला. सो ह्या पट तुमी ಸ್ವಲ್ಪ डिफरंट प्रिपरेशन्स केले समजावन 3 दिवस रजे मेळ्ळे तशी वटूची तुमकां असल एक टफ पेपर पास करू जाले. ते कितली पेजेस उण्यान ते कवर जाता तितली लायक क्लियर करू म्हळ्यार मस्त आशिल्ली तशी तुमकां कवर करू टाइम चड मागीर ते ICAI तांगेले पेज ಸ್ವಲ್ಪ मोनोटोनस फुल ब्लॅक एंड व्हाईट जावन ते वाजूचे नाका म्हणून दिसता. तशी थियरीसाक विंगड ऑथराल बुक घेतले लायक म्हणून मिगेले. सो ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा रेफरेन्स मेटेरियल असल्यार सुलभ जाता. थियरी सांग प्रॅक्टिकल सांग ICAI मेटेरियल बेस्ट तांनी सम्स तांगेले सॉल्व करायचं. सो म्हणतात ना 3 महिन्यान तू कसं प्रिपेअर केला त्या इम्पॉर्टंट जाला पशी चड 3 घंट्यान तू पेपरा कशी बरयता ती त्या इम्पॉर्टंट जाता म्हूण. सो तुम्ही कशी त्या 3 महिन्या प्रिपरेशन 3 घंट्यान तू पडच तशी कशी प्रिपेअर केला लास्ट मिनिट लास्ट डे तो फर्स्ट सांगितलं म्हणजे रिवाइज करतानाची हांव मातशें दोन घेवन आशिल्लो एग्जामा फूल दीस कसा न्ही वाजूका कसं म्हाका टफ जाता. सो ते हांव फर्स्टाक मार्क करून दवरून आशिल्लो. तशें एग्जामा फूल दीस म्हाका हांव त्याची वाजून काडल्या तशी ते म्हाका इजी जालें नेक्स्ट दीस एग्जाम बरोवचें. लास्ट डे आता एग्जामाचे एक 1 hour असं हाफ एन आवर असं म्हणताना मात्यान स्ट्रेस चड जाता वता. सो त्या तुम्ही कशी ओवरकम केल्या. एग्जामा 1 hour पुढे म्हळ्यार हांव एग्जामा 1 hour पुढेच वता आशिल्लो एग्जाम सेंटराक. थंय म्हगेले फ्रेंड्स न्ही मस्त मेळटा आशिल्लींची म्हगेले एग्जामाक कॅनराचे आशिल्लें सेंटर तशी मस्त म्हगेले कॉलेज फ्रेंड्स CA बरयता आसात तशी तांगेले ಒಟ್ಟು हांव डिस्कस करता आशिल्लो कसं वाजलें कसं बाकी आसा. सो तांगेले ಒಟ್ಟು डिस्कस करून तांणी वाजी जाल्यार म्हाका गोत म्हळ्यार तांणी ह्या इम्पॉर्टंट सांगता हांव सांगता ह्या इम्पॉर्टंट अशी तांगेले हांव पळोवचें मिगेल तांणी पळोवचें तशी तांतूची. बट तुमकां दिसना तशें पुरो आमी डिस्कस केली म्हण जाल्यार तुमगे कॉन्फिडन्स ब्रेक जातलो वा तशें पुरो तुमकां दिसना. तशें पुरे कांय दिसना हांव ताची डिस्कस केली. मागीर लास्ट हाफ एन आवर म्हणटना आमी आमगेलेचे आमी कसं मार्क करून आशिल्ले त्याची वाजून वता आशिल्ले एग्जामाक. सो लास्ट मिनिट तेन्ना तुम्ही कितले प्रिपेअर करू जाता कोर न्हू तुम्ही वाजिल्ले एक रिवायज कोर न्हू वता आशिल्ले. येस. सो आमगेल CA फायनलिस्टांक कसले तुमगेल सायड दुखून टिप्स दिवं का म्हळ्यार
तुम्ही इतले काळ लोकन बरें एग्जामान तू तुम्ही हे अनुभव केला हे तुम्ही तांकां पास ऑन करता जाल्यार कसं त्या विषयी CA फायनल स्टुडंट्स सांगचे कसं म्हणारी तुमचे जेव्हा सब्जेक्ट टफ जेता असं तुम्ही त्या सब्जेक्ट नेहमी क्लिअर करू जेतना म्हळ्यार तुम्ही त्या सब्जेक्टाक कोचिंग घेवची लायक मी लेक्कारी मागीर मटेरियल चेंज करचे एक लेक्कार लायकाची बट तुम्ही रिवाइज करता मटेरियल चेंज करून करचे रिवाइज करताना कंची पूड बदला त्याची मटेरियल सकून रिवाइज करका बट तपास तुम्ही न्यूली स्टार्ट करता असल्यार तुम्ही मटेरियल चेंज करूक ट्राय करायचं बट थियरी का सजेस्ट करता ICI गिंत विंगड कंचे जो मटेरियल वाजूचे लायक म्हणून बट प्रॅक्टिकलाक ICI मटेरियलाची बेस्ट सो कसले कोचिंग वायज तुमकां कशें दिसता ऑनलायन कोचिंग घेवका की त्यांनी और सेल्फ स्टडी केल्यार पावता त्याच खंयचे सब्जेक्ट तुमकां क्लियर करू टफ जेता म्हणून तुमगेल्या मायंडात असल्यार ऑनलायन कोचिंग घेतला तुमगेल्या मायंडात एक आसता कोचिंग घेतला आमी फुल एक मंथ त्यांनी क्लियर रिवाइज करता फुल टॉप टू बॉटम तशी त्या तुमगेल्या मायंडात आसता फुल एक मंथ सॉल्व करून जाल्ला म्हणून तशी त्या तुमगेले कॉन्फिडन्स बूस्ट करता तशी कोचिंग घेतल्यार लायक तुमगेले टफेस्ट सब्जेक्टांत येस सो CA फायनलिस्टांक सांगून जाय टिप्स अशीच पक्कने टीनेजर्स म्हळ्यार कोण आनी CA जॉइन जावका म्हूण आशी घेवन बसला ती तांणी येवन तुमकां निमगेल्यारी CA कोरका म्हूण CA केल्यारी लायक जातवा ताजे बेनिफीट म्हळ्यार हेल्प युजफूल आसवा आजी CA सोसायटीन तूं नाव्या CA करूक कष्ट आसवा तांच्यान जातवा म्हूण असल क्वेश्चन्स घाल्यारी तुमगेल कसं उत्तर तांकां ऑब्वियसली टफस्ट CA एग्जाम टफ ना म्हणून हांव पट्ट्यांनी सांगूचे ना आतां तांणी फाउंडेशन स्टार्टिंग केला ना फाउंडेशन आतां ಸ್ವಲ್ಪ टफ करता असाची म्हणून न्यूज आसा म्हळ्यार फर्स्ट चुकून वचून टफ केल्यार मागीर तांकां एक्सपेक्टेशन बिल्ड जाता म्हणून तशी आतां फर्स्टाक टफस्ट बट CA लायक कोर्स म्हळ्यार तुमकां रेस्पेक्ट मेळटा CA जाल्यार सो हांव सांगचे तुमकां टफेस्ट एग्जाम फेस करूक कॉन्फिडन्स आस म्हळ्यार ऑब्वियसली तुम्ही CA चूज करायचं सो आतां तुमगेल प्रकार असल्यार CA कोर्सचे एक भारी लायक ऑपॉर्च्युनिटी केल्लेल्यांक कसं सो आनी CA एंटर जातना आनी कसं पुराक तयार जावन आसूं का तुमगेल प्रकार तयार फेल्युअराक गॅरंटी तयार जावन आसा हांव टील PU हांव फेल्युअर पळय नाशिल्लो हांव फर्स्ट फेल्युअर जालो IPCC सो फेल्युअराक एक तुम्ही करेक्ट तयार जावन आसका म्हणून हांव सांगता बट थंयची एंड जायना ना सो फेलियर पक्कने असल्यार तुम्ही तांकां कसं टिप्स दिवच्याक पक्कने तांणी फेलियर पडलेला वय जाल्यार तुमगेल सायड देखून कसं टिप्स दिवच्या इच्छा पावता ती टिप्स फेल्युअराक म्हळ्यार त्याची त्या फेल्युअरान तुम्ही कसं मिस्टेक केला त्या मिस्टेकान तुम्ही शिकून त्या मिस्टेक करेक्ट करून नेक्स्ट मंथ बरे तरेन त्या मिस्टेक जाण्यातील म्हणके पळोवन घेतल्यार लायक इथे म्हळ्यार हांव मस्त जना पळयला म्हळ्यार आतां 10th PUन तूं मस्त मार्क काडला जना काही CA पास करूं जायना बट त्याची त्यांनी 50-60% आशिल्ले जना म्हळ्यार 50-60% मार्क काडला जना CA पास करता तशी रँकर मात्र CA येवका म्हणून तशी कांय ना कोण जेवका जाल्यार CA पास करायचं सो आतां आमगेल विक्षकांक एक कसले फायनल मेसेज दितात की म्हळ्यार तुमगेल CA एक्सपिरियन्स आसूं पुरो तांकां टिप्स आसूं पुरो खंयचे विशयार एक तुमगे सायड देखून एक मेसेज त्याची नेक्स्ट कोणे जेवत CA करूं असं म्हळ्यार हांव त्याची पूड सांगेल म्हणकेची तुम्ही तुमगेल वयरी एग्जाम क्लियर करूं असं म्हणून कॉन्फिडन्स असले मात्र जॉइन जावयांची म्हळ्यार फेल्युअर असं गॅरंटी बट त्या तुम्ही फेस करूक तयार असल्यार जॉइन जावया म्हणून सांगता कोर्स बट तुमकां फेल्युअर हँडल करूं जायना म्हळ्यार हे कोर्स तुमकां मस्त कश्ट येवचे बरो सो पुरे जनाक म्हण न्ही CA कोर्स कोणा पुरे फेल्युअर हँडल करूं जाता स्ट्रेस मॅनेज करूं जाता तांकां मात्र कोर्स म्हूण म्हणटा ती सुमार जन हांगा येवन शिकता ती सुमार जन ऑलरेडी प्रिपेर जावन येता ती हांगा CA फेल्युअर म्हळ्यार आस म्हूण सांगून सगळ्या लेक एक विंगड एक्सपिरियन्स सो येस आकाश भारी खुश जालें तुमगे लोटाजी हें विचारण करून सो तुमगेल फ्युचर कसो पुरो प्लॅन्स म्हणला तुम्ही पुरो सक्सेसफुल जावो उज्ज्वल भविष्य जावो म्हणून हांवें निमगून घेता सो आज आमी हे आमगेल कार्यक्रमाच्या अंत्य आयले ती विश्व कोंकणी केंद्राक हांव थँक्स म्हणून इच्छा करता तांणी म्हाका हे प्लॅटफॉर्म दिले म्हगेले एक्सपिरियन्स शेअर करूंक म्हगेल फॅमिली फ्रेंड्स आनी म्हगेल सर्सांकय थँक्यू म्हणून इच्छा करता तांणी म्हाका ह्या जर्नींत मस्त सपोर्ट केला सो थँक्यू फॉर एवरीवन तशीची आज हे कार्यक्रमान तू पुरे जन वीक्षकांक आमकां बैसून हे चर्चे हे विचारण आयकल खातीर तुमगे समय दिवन तुम सगळ्यांक मेगा सायड दुखून धन्यवाद सांगता सो हे व्हिडिओ तुम्ही पळोवन लाईक शेअर सबस्क्राईब करूका म्हूण मागता तशीची सगळ्यांक धन्यवाद.